दिव्यवाणी 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 ताळो आम्ही उमाळो ताळो आम्ही उमाळो. देवबरी मागी सांज तुमकां सुमेस्त मागता ताळो माळो कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत आशेता. आयकून आसात रेडिओ सारंग 107.8 FM रंगरंगाळजिनी आनी पळोवन आसात यूट्यूब लायव्ह चॅनल. मोगाचेनो आयच्या ताळो माळो कार्यक्रमांत येदोळस तुमकां आमी तिळसिला एक नांवार्दीक व्यक्ती बँड मास्टर मानेस्त हेराल्ड सिरिल डिसोजा हॅरियाम तुमकां सगळ्यांक मोगा आसो इजयसो हॅरियाम म्हळ्यार ताचें नांव आत्तुरतावन पुत्तूर म्हणसर बैंदूरतावन सगळ्या खारावळीच्या सांगातास गांवांत आनी परगांवांत नांवाडलेलो जावन आसा. तर मोगाचेनो आयचो हो व्यक्ती एक विशेष व्यक्ती कित्याक म्हळ्यार ह्याच नोव्हेंबरांत ताका आमच्या कर्नाटका राज्यांतावन कर्नाटका राज्योत्सवा 2021 प्रशस्ती लाभली आसा. तुमच्या जायत्यांच्या काजारांनी हॅरियामाचें बँड आसलें. शतमानाच्या एका इतिहासाचें आसचें हें बँड आमकां खंडीत जावन पसंदेचें मोगाचें. तर ताचे विशीं जायते उलोवया. ताचे परिचय उलयता उलयतना आमकां जातली. तुमकां कळीत आसा हॅरियाम म्हणटा आसतना दोन संगती तो हांसयता आनी पोंदांय गायता. तो संगीत मेस्त्री जावन आसा. भुरग्यांक शिकयता. तुरबेंत वाजतरान तो एक उखललेलो हात म्हणवेत. तर असलो कर्नाटका राज्योत्सव प्रशस्ती विजेत पुरस्कार आपणायल्लो व्यक्ती सारंगाचे ह्या स्टुडियोंत आसचें आमचें भाग म्हणाजे सांगातास आयच्या टीव्हीर तुमी पळयतात यूट्यूब लायव्हार पळोवन आसात तुमी तें आमचें नशीब म्हणाजे. देखून पयल्यान पयलें मानेस्त हेराल्ड सिरिल डिसोजा इजय तुमकां तुमचें बेसांव जोडून घेता आनी ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. देव बरोबर. कशी आहा भलायकी तुमची? भलायकी इल्लेशे पाड आसा. हां विशेष जावन ताळो हां ताळो म्हाका मस्त वर्सां दसून म्हणटा आसा जाल्यार म्हाका स्टेईन पडले आनी तो ट्रम्पेटांत आनी सिंगिंगांत म्हाका डॉक्टरान सांगलां ताळो राष्ट्रगीतेचें ताळो राष्ट्रगीतेन आमी काम करचें बरें आहा. वय 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 हॅरियाम म्हणटा आसतना ताच्या हातांतल्यान तुरबेंत पयलें उलोवचें मागीर हॅरियामान उलोवचें म्हणलें एक उतार आसा. खंय गेल्यार तुमी एक सुरू केल्यार मात्र तें आमकां एक थंयसर वकात मेळ्ळ्या बरें जिवाक तानेक भलायकेक पुरा. आज आमी एक कार्य तुरबेंताच्या आवाजान सुरू केल्यार आंज बुडबे सयत सर्गिराजान संतोष पावतात काय. तयार आसात गे तुमी? हय. येस. हे हो ताळो म्हजो हांवें घडलो. खंडीत जावन हॅरियामान तुरबेंत वाजयतना आमकां इतली खोशी भोगली संतोष भोगलो. आनी की जायते तुरबेंत असो आवाज आमकां मुखल्या वेळान एका घंट्यान आयकूंक मेळटलो. पूण आमी जिनी काणी जाणा जावया जायत गी. तुमचो आबाद्वारे 1906 इसवेंत लॉरेन्स डिसोजा संगी हें तुमचें बँड सुरू जाल्लें. आजुनूय तें सिल्वर म्हणलें नांव तुमच्या हॅरी सिल्वर सेंच्युरी आयलेर तें ब्रॅकेटीन सिल्वर म्हूण घालां तुमी. एक कितें एक ताचें एक मर्म कितें आमकां सांगूंक शकतात तुमी? 100 वर्सां जाल्ल्याक बँडाची 100 वर्सां जाल्ल्याक आमच्या कमिटीन तांचो श्रीमान एरिक वझेर आसलो. ताचे मागीर तांची माणसो मंडळी आसली. ताणें सकडान सांगलें हे सकड जालां आनी सेंच्युरी बँड म्हणून आमी बदलीत.
दादा इतले मुंदर संदी म्हणून सांगले तशें आमी सिल्वर आमचे पुरा जुबली जालें सिल्वर जालें आनी गोल्डन platinum जालें पुरो जाला डायमंडी झाला ते मध्ये डायमंड जालें पुरो लास्टाक सेंचुरी सेंचुरी बँड सड्ड ते मुंदर सूंक जावना कारण आसात मस्त कारण आसा थंय ताजे विशीं आमी उलयता तुमकां जायते प्रशस्ती येयल्या जायते पुरस्कार आयल्यात आबा आतावन पुताक आयलें पुता आतावन नातवाक आयलें हें तेणें पूण नातू आतावन नातवाच्या पुतान मुंदर व्हरूं ना कारण कितें कोणी तशेंच आतां आमचे कोंकणींत विशेश हांव सांगता समज नांव काडना साबारशा संगीतकारांची आणि तुझे गावपिणीचे गावपांचे पूत या भुरगीं ह्या स्टेतार येनात आनी तूं एक आलें म्हळ्यार 3 तकल्यो आयल्यात आमकां 3 तकलेतान आसा आमी म्हज्या आबाक हांव भारी मर्याद दिता कित्याक म्हण ताणें सांगलें म्हाका फादर आनी किवड आसा ते म्हाका 3 गीत मात येता मदलो 3रो गीत येना एक दीस हांव भायसरलो फांत्यार दीस देवन पावलो पणजेच्या माथ्यार ला 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 कित्याक तुवें दिले म्हाका उतार ते उड आसा आनी कितें येता म्हाका ओके हें आबान शिकयलें तुमकां ना आबा केदाड म्हणून आसतलो म्हाका तांतूं ते म्हाका 3रो गीत कितें विसरलो थोडीं वर्सां जावन हें गुंतेना सोदनेर तसा येतो केदार उडास येत म्हण आतां आयल्यार भारी बरें आसलें म्हजी एक श्रद्धा न्हिली आबाक तुजी श्रद्धा आबान सुरू केल्लें तें मिसांव एक 100 वर्सां मुखार गेलें म्हळ्यार तेंच एक आमच्या कोंकणी समाजांत व्हरतें म्हणवेत परत तळो मळो कार्यक्रमा मुगाचो स्वागत हांगासर बेणकार म्हणचो शब्द हांव कांड उडयता बँड मास्टर म्हणटा तुमकां बँड मास्टर हॅरियाम आमचे संगी आसा हें बँड मास्टर म्हणलें एक वर्तें दायज आनी वर्तें भाग कितल्याच विद्यार्थ्यांक तुमी शिकयला वय गे नाही आनी कितलेच तुमचे तावन तुरबेन शिकले आसात म्हाका बँडाच्यो सर वस्तूंचे तितले एक परिचय ना कित्याक संगीतान आवड जाल्लो न्हय पूण बँडाची तरबेती तुमी कशी दिताल्यात आनी तुमी कशी शिकल्यात म्हाका सांगूंक जाय म्हाका सुरवेर म्हज्या घरांत म्हज्या बापायन म्हाका इल्लें शिकयल्लें ताणें शिकयल्लें कॉर्नेट ट्रम्पेटाचे अर्दें लांबाय तातूंत म्हाका इल्लें शिकयलें घरांत आनी थंय जावन मागीर हांव खंय गेलां पोलीस बँडाकी गेला थंय जावन रिफ्रेशर कोर्साक मैसूरी गेला ते 1 म्हयन्याची तरबेती ते सगळें पुरा म्हाका एकलो तुका गुरू ना मागीर तुमकां मालगडो गुरू कोण तुमच्या जिवितांत म्हजो बापायत वारीत पूत शिकलो हय तुमी साल लुईस कॉलेजीन साल लुईस इस्कॉलांत शिकप केल्लें आसा इजयन ते शिकप केल्लें आसा पूण तुमी शिकपाचे की चड बँडाक ते गेल्ले म्हणून आयकलां वय गे शिकप कित्याक तुमी रावयल्लें तुका कसलें कारण आसा गे ना ते तशें काय ना हांव ल्हानता न्हू हांव चिंता मामा जाय ग मामा जाय बारीक बारीक व्हंकल म्हाका जाय ल्हान आसतना हांव माटवांनी सकट अशें गांवक म्हाका भुरगें हांव ल्हानसो भुरगो म्हाका बँडा चुट्टू गेल्यार नाटल्यार हांव खाजार रोसा गेल्यार म्हाका आपोवन म्हाका म्हजे घरा पद म्हणटा म्हणटा एक पद उड आसता उरले आसात बोला तशें थंय न्हू म्हजे संगीताचे वट्टू गांवची एक उर्बा वाडोवन गेली गांवचे वट्टू सांगता हांव वाजंत्र शिकलो न्ही मागीर हांव पयलेंशें हें केलें डायरेक्ट ट्रम्पेट या कॉर्नेट वाजोवना पयलें बडयतालो ताल बडयतालो सायडार मारतालो आनी ड्रमी मारतालो अशें तीन मागीर इल्लेशें वाडोवन रावलो हें शिकलो ताच्या मागीर हांवें सादारण 68 इस्कालां भुरग्यांक इस्कालांक शिकयलां हांगा हांव न्हू हुबळी मुसारी गेलां ह्या कुशीन कुद्रेमुखा ह्या कुशीन कासरोड हे म्हजे रेंज ताच्या उपरांत तितले तर इस्कालां मात न्ही हांवें प्रायवेट ग्रूप शिकयल्यात 3 ग्रूप एक सांत जोसेफ सेमिनारीची सेकंड टायम तांणी बँड उर्जीत करतना म्हाका शिकोवंक एक अवकाश दिल्लो ताच्या उपरांत हांव हांगा गुंद म्हणल्या कडेन गेलां गुंद सिर्सी गुंद तेंय शिकयलां तशें 2-3 कडेन प्रायवेट बँड आनी इंडिविज्युअल सादारण
चड उणें म्हाका समज आसना जाल्यार 600 जाणांक हांव शिकयलां 700. हय आमचे कन्नडचे ಐಕೋನ್ ಆಸಾ ತಂಚೆ ಕತೆ ತುಮಚೆ ವಿಷಯ ಸಂಚೆ ಶ್ರೀ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರು ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದವರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 2021ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇವರ 9ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 8 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ವಿಜೇತರು ಇವತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಲೈವ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ 6364204949 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ तुम्ही फोन करा. उलया 6364204949 या संख्याक वय तुमकां तुर्बेंत असो राय 2016 इसवेंत वाला येल्लें आसा आनी तें कुवेटच्या KGWA घराण्या आतां तुमकां तो एक मान मेळ्ळो आसा. ही तुमची दुसरी प्रशस्ती. पहिली प्रशस्ती कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमींत 2002 इसवेंत मेळ्ळें. ही प्रशस्ती तुर्बेंत असो राय म्हणटा आसतना वय राय म्हणलो बिरोध जाल्यार जिणेन तें आमी केल्लें बरें काम मात्र आयल्यार मात एक राय म्हूण येता. जायत्यांक तो राय म्हणलें नांव येना. हें कशें भोगलें तुमकां एक पयलो बोटी एक तुर्बेंत असो राय म्हणटा आसतना? हांवें सांगतलें राय म्हणल्यार सुलभ येना तें उतार. तातूंत वळसाचें वळसून ताणें गळशिल्ल्यान मात तें राय म्हणलें एक उतार येता, नांव मेळटा. आनी आमकां कोंकण बँड ऑफ द सेंच्युरी आमकां बेंगलोरान दिल्लें. कॉनकॅब हेंचो प्रोग्राम येताना दिल्लें तें आमी हांव ताका मस्त हें करता. कित्याक म्हळ्यार सुलभाचें न्ही तें 1999 तशें त्या वर्सा दिल्लें. तशें सगळ्या शतमानाचे बँड कोंकण बँड ऑफ द सेंच्युरी तें मेळ्ळें म्हाका भारी संतोशाची गजाल. राय मेळ्ळें म्हाका खासगी. तशें जाल्यार हे सगळे ग्रुपां मेळ्ळे मर्याद सांगाताच बँड कलाकारांक मेळ्ळी एक व्हडली होगळीक म्हणपाक येता. हय एक उतर आसा हेरियाम सांगचें तर वाटेर येताना मैला पातोर मेळटात ते उतरून आमी फुडें येता. पूण जिवीत तें मैला पातोर आसा कर मुखार येता खंय. आतां तुमच्या जिवितांतलो एक व्हड मैला पातोर जावन आसा. परच्या पोर घडलें एक महान गडीत कर्नाटका राज्योत्सवा प्रशस्ती 2021 इसवेची तुमकां फावो जाले. आतां पयलें राज्योत्सव प्रशस्ती मेळचे की आतां राज्योत्सव प्रशस्ती मेळचे की मस्त फरक आसा. आनी हो सन्मान तुमकां मेळ्ळा जाल्यार हाचे विशयी तुमची एक भोगणां खंडी जावन आमचे सिंगी वांटून काणी घेवंक जाय. कशें आसलें तें घडीत ह्या जिवितांत तुमकां हो एक प्रशस्ती आयल्या म्हणटना कशें भोगलें तुमकां? 17 वर्सां जावन न्हू ह्या प्रशस्ती खातीर हांव वद्दाडलो. तातूंत मदें 2 वर्सां सोडली नाकात म्हणून म्हाका बेजार जावन गेलो. हे सकडान तूं सकड लागीं येता उंडी सकयल पडटा अशें हांवें लास्ट ते विशयी 2 वर्सां सोडल्या. परतून सुरू केला. एक लोकांनी उचकायता अरे तूं एक काल म्हण करीचे तूं दुसऱ्या बरें ते न्ही सकडा वट्टूक तेंका इकतल्याक पुरो तें जायना. तूं एक विशिश्ट कलाविद तुजें ती कला आसा तुजी ती हें आसा कला देणी आसात देखून तुवें मुंदरशें जेवण ताका एक लोक तुटले. म्हाका आतां ह्या आयले वार 2018 इसवेंत सान्निध्या विशेष स्कुलांत स्पेशल स्कूल श्रीमान वसंत कुमार शेट्टी वय ताणें म्हाका इल्लेशें वारें घालें आनी ताणें फायल मुक्काल वचून केलें. फायल सेट केलें. सेट करून मागीर पळयतना ताका काल जालें करतना तो इल्लो बिजी पडलो की घालें की मागीर हाची इंट्रस्ट सोडली. कांय खबर मेळ्ळी की घालें की ती गुंतना खबर मेळ्ळें म्हळ्यार तुजे फायलांक येयला खंयचे उपकार पडनात ते इन्फ्लुएन्स चलता म्हूण कळ्ळें. घालें की तशें पूण आतां सांगचें जाल्यार आतां 2000 ताच्या मदीं 2 वर्सां कोरोना जावन एक समस्या जाले पुरो जालें. पूण 2021 इसवेंत तुमकां तुमच्या जिविताचें एक सोपान जारी जालें. आतां कशें भोगता? एक असो एक प्रशस्ती म्हणटा प्रशस्ती आनी गौरव प्रमुख म्हणून थोडे पोटी थोडी म्हणटात. आनी म्हाका एक म्हजें अस्तित्व वळखला कर्नाटक असो सरकार म्हणलें तुमकां एक आतां भोगना गे. पूण वळखूंक कारण हे बडी वळखूंक कारण आदल्या वर्साय 5 नंबराचेर म्हजें मेळचे प्रशस्ती उसळ्ळी. 60 जाणांक मात दिता म्हणलें
हांव 60 आनी 5 नंबर म्हणजे तशें ते आदल्या वर्सा उसाळले. ह्या वर्साय आदल्या वर्साय ह्या प्रशस्ती खातीर म्हज्या फाटल्यान घट्ट खांबो बळादीक खांबो आनी ते घाल्ले बी ते व्हडलो रूख जावन म्हाका प्रशस्ती मेळ्ळी. तो फादर फ्रांसीस झेवियर गोम्स गोम्स ताणें म्हाका हे फावटी मस्त उत्तेजन दिलें. म्हजे सांगाता भाव उरलो, म्हजे सांगाता एकाडेमीक ताका थोडे वेळ आयलो. ताचे उपरांत बँगलोर प्रशस्ती करता काणयतना तोय आसलो. ओके, तर तुमकां आतां रेडिओ सारंगा तर्फेन देवियावाणी लाईव्ह चॅनला तर्फेन परत एक फावटी उल्हास म्हणटा कर्नाटका राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळ्या खातीर आनी कंटी जावन दोन ताळयो दिता स्टुडियोंत आनी बरें आशेता. हें हांव एक विशिश्ट मनीस फकत तुरबेन घेवन बँडान मात्र तो बँड मास्टर जावन वावरना. ताणें कोंकणी खातीर जायतें केलां. तो एक गितां घडणार, तो एक कंथारां घडणार. जर आमचो कोंकणी गितांचो पुस्तक काण गेलो जाल्यार थंय हॅरियामाचें नांव छापलां आनी तें नांव आमार उरतलें. जशें त्या मुखल्या पानार कितल्या जाणांचीं नांवां आसात गी तातूंत हॅरियामाचोय नांव आसा. कोंकणी गितां हें तुमचे आसक्तेचे विशयी जायतीं कंथारां बरयल्यांत, पूण तुमच्या पसंदीचें कंथार खंयचें तरी आसा गी? अचल हांव सरेस्परा. अचल हांव सरेस्परा म्हज्या अनेक तुझे हुजरे आयल्या बापा काणी को घेवन ते म्हणजे कोंकणींत. आनी कित्याक हांव इकरा बरयल्ली तांत इकरांत हांगा उर्वाच्या इगर्जेंत सादर केल्ले पिरगेजेंत सादर केल्ले. तांचे कॅसेट सीडीनी कॅसेटींत 2 कंथारां मात दुसऱ्यांची घालून उरली, 9 कंथारां म्हजी. हय, पूण आतां ती कंथारां आसात. तुमचें नांव मुखार छापलां शिवाय त्या बुकार तें कंथाराच्या पोंदा कोणाचें घडणारांचें नांव तुमचें म्हणणें कोणाचें नांव ना तें. तशें बघतना आतां एक कितें म्हणूंक जाय तुमकां आसा घडणाराची नांवां त्या नोटेशन बुकार आसा. नोटेशन बुकार आसा पूण गितांच्या बुकार नात. गितांच्या बुकार ना. तें आयिल्लें जाल्यार भोव बरें कोणना लोकांक कळटें कोणाचीं कंथारां खंयचीं कंथारां म्हण. हांगासर तुमी गायनी करतात. हेऱ्याम माटवांत आसा जाल्यार थंयसर एक पद खंडीत म्हणटा म्हणून लोक म्हणटा. हांगा आतां हांव म्हणून सांगिना तुमकां कित्याक म्हळ्यार जर तुमी आज आमचे खातीर म्हणचें जाल्यार एक 2 लायनी म्हणचें जाल्यार तुमी माटवान म्हणल्या जायत्या पदां पैकी तुमचें पसंदेचें पद खंयचें? निजान हांव दुसऱ्याच्या पसंतीचें पद म्हणचें पडटा कंथा हांगा माटवांनी. म्हाका स्लो पदां म्हळ्यार बारी मोगो, पूण ते स्लो पदां म्हळ्यार न्हिदो घात मांद्रे आमचे क्रिस्तांव लोक स्पेशली. तशें जाल्यार हांव काल करता उडती पदां घालता कोणाची. आनी म्हाका म्हज्या पदाच्या की दुसऱ्यांची पदां म्हळ्यार बारी एक मोग कळ्ळें. आनी म्हजे लोक उडोवन पडचे पद म्हळ्यार मुझे नांव रुजार गांव म्हजो पेजार पळोवन हांव पावल सायब बॉम्बे सरकार. ते पद तेंका धाडे तुमी म्हणचें न्ही ते म्हणाचें पडलां तशें म्हणचें. ओके, तर तुमचे ते पसंदीच्या पदां पैकी तुमी एक असल्या पदां जायतीं पदां म्हणलीं आसात. जिनी एक पोयन म्हणटात. तुमी बँडाच्या शेतांत वावर नासतना 1970 या 70 आनी 5 इस्वेत हांव लगभग एक 50 आनी 2 वर्सां म्हण आसत तुमी बँडाच्या शेतांत आसल्या. आनी उडास आसा तुमी बँड सोंपयल्लें तें आखरेचो मोटो जावन आसा चौकी एका घराण्यांत आनी थंय जावन तूं कार्यनिर्वाहक जावन आसलो. आनी म्हजो पप्पाय म्हणटालो थोडे फावटी म्हज्या काजाराकी हरियामाचें बँड आसलें तुज्या रोसाकी ताचें तें बँड सांगिचें म्हूण. त्या देखून हांवें तें एक निर्धार काडून तुमकां सांगतना हांवें बँड रावयलां म्हणलें तुवें एक उतार बँड रावयता म्हणलें. पूण म्हजें काजार इल्लें तेंपा उपरांत जाताना थंयसर म्हाका बेजारें बगलें हांवें दुसऱ्या बँडकारांक सांगलें वय. पूण सांगचें जाल्यार पूण अकरेचे बँड हांव आसल्या माटवान तसो तुमी सादर केले. ताचे उपरांत 2-3 फंक्शनाक तुमी कमिटमेंट केल्ल्या खातीर तुमी वचून फकत एक तुरबेंत फुंकल्लें आसा तें एक मोगाचें मनशें जालें. कित्याक एक हठात निर्धार काण गेल्लो तुमी? म्हाका ग्रूप म्हाका मुंदार चोंक बारीक आसलें. कित्याक म्हळ्यार एक आमच्या कलाविदांचे थोड्यांचे मात्र चकडेनी तांचे बूथ बरी ना, तांचे चिंता पिंगड आनी दिल्ले इतले पावना. हांगा म्हजे कडेन गोळटात सिजनांत नांद सिजनांत धांवतात खंय आनी खंय लागीं म्हाका खबर मेळटा म्हणून म्हाका मागीर कितलेशे तेंपा मागीर खबर मेळ्ळी आसा. प्लस म्हजे प्रोग्राम म्हाका बूक जावन एडवान्स दिल्ले प्रोग्राम एक खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी पळयले कानांनी आयकले म्हजे प्रोग्राम दुसऱ्यान वडला. म्हजे वट्ट सांगात आयिल्ल्यानंत तांणी दुसऱ्या ग्रूप करून जुदासा बरे वय जुदास
जेजूक इकलो तो दिवता आसा हांव आड्डे फाटी सांगलां V4 चॅनलार सांगलें जेजूक एकलो तो दूद आसलो म्हाका 5-6 जाण दूद आसले तशें बारीक कश्ट जालें हे सिजन ना जाल्यार हांवें जड चड दवरचें इन्वॉल्वमेंटचे आरेंचे मलपेर तो कळ्ळें करीत पूण आमी कळ्ळें करी आमचे पोटाचे इल्ले चड मेळटना जाल्यार करया म्हणून तांची चिंता पावली. तशें जाल्यार तुजे प्रकार दिल्ल्या उतराक मोल आसना, दिल्ल्या कमिटमेंटाक मोल आसना, फकत पयशे चड मेळटात म्हूण जावचे आतांच्या काळार जायते गडितांनी आसात आमकां पळोवंक. बेणकाराच्या शेतान मात न्हय, कार्यनिर्वहणाच्या शेतान जावं की पुरो ह्या उरल्या शेतांनी जावंक पुरो खंय इल्लें चड मेळटा 11च्या घडी पत्तावन ते कोणाक म्हणी धाडनिया आमी सुकारे मारचें आसा. हें बरें गे पाड. हें बरें न्ही आदू तांकांय बरकत ना. ग्रूप दवरल्या गोमटाक पास ताणें जाप दिचे, पार्टीक जाप दिचे, बँड कोण पळय अरेंज करता हें काण गेलां ते प्रोग्राम काण गेला ताचे हडतार पडटा. आतां तुमचे कडेन सारकें जाल्यार तुमी एक बँडाची जिवीत सुरू करतना आसले ती एक रिती नियम म्हणटात आमी म्हणटा पयलें कळीत आसा आमच्या घरा कडेन आनी पुरा बँडा येताना ल्हान भुरगें आसतना सांजेर 5 वरां रायल्यार दुसऱ्या दिसा सकाळीं 7 वरां रत्तात आनी उठोवन चलचें आसलें. म्हळ्यार ते म्हणून आसा ते पुंगताले मागीर रेस्पेरा कापोवन व्हरून फाटीं येवचीं आसली बँडां. पण आतां बँडांत एक शिस्त आयल्या 6 वरां रायले 6 म्हळ्यार 6:30 पावले आसात 11 वरांक बंद करतात ते कालीं जावन. ही बदलावण गरजेची म्हूण भोगली गे या आमी वेळा तेगीत होंदून वचपाचें म्हूण भोगले आनी तुमच्या टायमार ही आसली बदलावण आयिल्ली जावंक पुराय थोड्या वर्सां जावन कितें सांगूंक जाय हाचे विशयान? पयले आमी माटवान 6:30 वरां पावचे म्हण आसलें म्हज्या कालाचे विशीं. आनी ते दाळा एका रोज काजाराक 150 रुपये रुसूम 150 रुपये आलो. ताचे मागीर त्या दाळे एका वाजयताल्याक 22 रुपये आनी बडयताल्याक ताका 17 रुपये सकट आहले त्या स्टार्टिंगाचे. आनी 6:30 वरां वाजयल्यार आमी थोड्या कडेन 1 वर आनी थोड्या कडेन त्या सगळी रात न्हय सगळी रातीचो विशय आसा. पूण थोड्या कडेन तांच्या अपेक्षे प्रमाणे आमी 2 नमस्कार केल्ले आसा. एक उलो येवन आसा पळया कोण पळोवया. हॅलो नमस्कार. नमस्कार कोण उलयता? हांव एडवर्ड उलया. एक हेरिया मस्तो अभिमानी ताचे मस्त तशें फंक्शनान हांवें पळय ताचें बँडाचें वाजन तर पळयलां आवाज आयकला खुशी पावला संतोष पावला. हांव एक हेरिया मडेसर एक सवाल आसा. सर तुमकां चड गायलेले चड तुमी बँडार वाजयले एक पद खंयचे तुमचे फेवरेट म्हणून. मागीर एक हांव तोकोट आमचे तोकोट मारबटी तुमी आयल्यात थंयसरी तुमच्या तेणे येवन मस्त प्रदर्शन दिल्यात. आज तुमकां राज्योत्सव प्रशस्ती मेळ्ळी एक आमकां मस्त अभिमानाची गजाल जावन आसा. मागीर ते नासता सारंगांत येवन हांगासर आमच्या आयकोप्याला घेवन एक तुमच्या संगीता तुमचे उतर आयकोनचे भाग आमकां मेळ्ळा. आनी तुमी ह्या शेतान तुमचे गोडसाणाची थोडी विशय सांगले. गोडसाण असल्यार तुमी ते तुमचे एक टॅलेंट आमकां तुमी दाखयला. पूण आनी तुमकां मान मेळा जालो कोंकणी परजेतावन तो मेळना म्हणली दूख आमकां आसा. कितें जावन आनी तुमकां देव बरी भलायकी आनी आनी मुखार तुमी ती कला मुंदरसून वरी जीवन आमची अपेक्षा. ओके सर हे आमी सरता तुमी चड माटवान प्ले केल्लें या वाजयल्लें खंयचें गी म्हूण थंय सरता. हजारांनी पद हांव वाजयलां खंयचें म्हूण सांगू. पूण आतां आयले वार हाका थोड्या वर्सां जावन वज्या खातीर हांवें पद घडलें आसा. आमी धांवन 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 आयल्या हांगा आसा केल्ल्या रोसा कार्याक तें पद हांव ह्या थोड्या वर्सां वाजयता. आनी एक उलो येवन आसा कोणाचो पळोवया. हॅलो नमस्कार. हॅलो नमस्कार. नमस्कार कोण उलयता? हरियाम हांव ग्रेस मेरांदा उलयतां बेंदोर टावन.
ग्रेस मिरांदा बेंदूर तावन उलय ग्रेस नोरो ना हरया म्हाका म्हजी बरी वळख आसा हांव नाटकांत डॉन बॉस्कांत बरो आसले हरया तूं आमच्या चेरक्याच्या काजाराक आमच्या तुज्या म्हज्या चेरक्याच्या मरणाक म्हणे तुझ्या बँड आसले आणि तुका आज प्रश्न मेळ्ळे म्हाका पेपरार वाचतानांत तू हे हरया म्हाका हे पटी प्रेशस ते मेळ्ळे म्हणटा म्हाका इतलो संतोष जालो की आमच्या क्रिस्तांवांक ती प्रेशस ते आनी बरा वदगून येना तुझे नशीब आणि आमच्या क्रिस्तांव लोकांचे हे हांवें नशीब कित्याक म्हळ्यार आज सारंगांत तूं येवन आणि तुझे हे प्रशस्तेचे हे सांगताना आमकां काळजांत हांव नुमाळोन येता आणि आमी तुका ऋणी जावन आसा कित्याक म्हळ्यार आमच्या क्रिस्तांवांच्या बँडांत तूं एक व्हडलो तूं काजाराच्या माटवांत आसाय म्हळ्यार तूं एक पद म्हणटाय आणि परते बँड वाजयताय तूं एक पद म्हणटाय आणि परते बँड वाजयताय तशें तुवें सकाळी मुसर वाजयलें आसा आमच्या पुरा कुटुंबाच्या बँडांनी आणि तूं तुजो ताळो आणि तुजी नाच त्या बँडांत पळोवंक बारी खुशी जाताली सगळ्यांक अशें आसतना हांव तुका आनीक तुका आनी कसल्यो प्रशस्त आसल्यार मेळोवन दी म्हण हांव तुका उलो मारता आणि एक तुका दुखाची खबर सांगता म्हळ्यार म्हजो नवरो 4 डिसेंबराच्या 29 तारखेर देवादीन जालो आता येवच्या डिसेंबराच्या 29 तारखेर आता 1 वर्स जाता तशें आसतना हांव एकलींच आसा आनी आतां तुका म्हजी वळख आसा पूण आमी पेपराक दिवन आसले वॉट्सॅपार म्हाका केल्ले तशें तुका गोत्त आसा की ना म्हण म्हाका गोत्तो ना देखून हांवें तुका हे कळोवचें म्हजे दुखाचे जाय जाय देव बरें करूं ग्रेस मिरांदा बाय सेकंडांनी सांगताले पटी दुखां येतात पुताच्या काजाराक केळाचें आसलें पूण भुरगो नेणटो आसतना मरणाक 1000 सबार वर्सां आदी घडलें घडयत म्हणटा आनीक जाणांनी उलो करूयात आनीक उलो येवन आसा कोणाचो पळोवया हॅलो नमस्कार हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार कोण उलयता हांव उलिनबाई बसकेतो उलया उलिनबाई कसो आसा कशें आयकय बरो आसा तुमच्या मागण्यान आनी तुमच्या उमेदीन जावन दे बाबा आयकले तुजी खबर पुरा आनी तूं उलोवचें आनी आमकां पळोवन आनी तुरे बँड खुशी जाता आनी पदां सांगता आनी पुरा म्हणून तशें मुखां पुरा एकदम तुजे तुका सबस आमचे टावन आनी मुखार तुवें तशें तूं पदां सांगून बरी भलायकी ल्हान भावक तुका मेळोवन दी म्हूण आमी सगळीं मागता तुजे खातीर देव बरें करूं उलिनबाई देव बरें करूं ओके सो जायती तुका उलो करता हांगाच्या एका कार्यान तेंच सांगतलो तूं म्हाका उडवलो पयशे ते आमी म्हणटा टायम म्हणटालो आमी 12 वरां म्हणसर पावल्ले 1 वरां म्हणसर मागीर 5 मातशें थोडे फावटी 2 वरां म्हणसर लोकांच्या उमेदीन पांय धरनी रावना माटवाचे कांबे तेंत आसा उरले मग सगळे नासचेत म्हणलें कोको मेमे जेवंक मेळटालें तुमी कोको मेमे इतले फावटी आमकां केदां मेळ्ळे आसा थोडे म्हाका हांव चिंतला प्रमाणे एक 10 कडेन म्हणे म्हाका जेवण दिना 2 कडेन आसता व्हंकले रोस ते येताना इल्ले वेळान हांगा न्हवरो ते येताना ते जेवण मुगता हांगा येताना हांगा जेवण ना ओके हांगासर आनी एक उलो येवन आसा पळोवया कोणाचो पळोवया हॅलो नमस्कार ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟೂರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟೂರು ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ओके धन्यवाद सो जयप्रकाश शेटकर तुमचे लागीं उलयलो हांगा सर म्हाका विचारूंक जाय तुमच्या जिवितांत आनीक जायतीं संगती घडितां आसलें कोडू गॉड आनी पुरा थोडे फावटी पयलें पुरा कशें बँड बुकींग जातालें आतां गोत आसा मोबायलार कॉल करतात अरे आमचें बँड आसा ह्या तारखेर म्हण बरोवन दवरा पुरा सांगतात एडवान्स कितले म्हणून अकावंट नंबर दिल्यार पयशे बरो पडटाले आतां एक फाटल्या 20 वर्सां तो पूण पयलें तुमकां आतां कशें सांगताले बँड माटवांत बूक जावचें आसलें की माटवांत बूक जाल्लें आसा तोंडा उतरार बूक जातालें तोंडा उतरार आनी तितलो मातयेच्या वणतीक फातर मारला बरी ते तितले घट्ट आसताले उतार हांगा खाले सेलारी ते उतारतना आनी ते तांकां एक सुलभ म्हणल्या बरें उतरांचें मोल गेलां आतां गेलां आनी फोनाचेर बूक करचें फोनाचेर वेळार कॅन्सल करचें काले फाटी म्हणचें कितें
थोड्यांक मेल्ल्यान दाखल गेल्या म्हजो तो कजन सरलो आनी तशें धर्माक लागड काडटात लागड काडटा आनी बरी गडीत आसात. म्हाका एकाडे मरणाचे बँड बूक जाल्ले बूक करूंक आयलो मनीस दुसरो सिमिस्त्रीन पयशे दिता ना सांग सिमिस्त्री नाका बैरे म्हण दोग जाण रिक्षा ड्रायव्हर येयले रिक्षा बरे ड्रायव्हर कळटात तांणी युनिफॉर्मार आयल्यात आनी म्हाका 600 रुपया उणो दितात. कशें 2000 हांवें 400 रुपया केल्लो 600 रुपया उणो करना हांव कोणा दिवचे. हांव तांचे कडेन हे कोण काल म्हणटाय तूं तुमी कोण या तुमी ना म्हाका तुजी वळख ना कळ्ळें ना तूं केल्लो घे म्हणून लास्ट म्हणटा आमकां सोड ते सोड ना जायना म्हळ्यार मागीर आखरेक रोडवर मरून म्हणून 400 रुपया दिले 200 रुपया आजिकीनात एक ते. आनी गम्मताची गडीत म्हळ्यार माटोवन हांव पुरा सायडीन मरता साहेब म्हळ्यार एकलो म्हणटा पयले 2 पोतां म्हूण मागीर मोर गे. म्हळ्यार एका कलाकाराच्या जिविताक मोल ना म्हणटात. सबार जाणांनी म्हणलें आसा म्हाका हें कानान आयकलें बेणकार म्हळ्यार लोक एक लो लेवलाचे मनीस म्हण कित्याक थिंक करता. म्हाका एक जाप जाय तुमचे थंय. थोडे तांचे सवयेन जावं पुरो थोडे तांचे नशिबान बरी लागीं घेवतना तांणी कोणाकडेचे आयकून तुमाराचे कोणाकडेचे कश्ट काडून तुमाराचे हे सवाल ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ पण ಹಂಗಸರ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಪಳಿಯಾ. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಕುಸುಮಾಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳುವಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಾವು ಆಗ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುದು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಬಿಡದೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಆಗ ಮರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್? दुसऱ्या दिसा प्रॉब्लेम जायनात तेंगे ಮರು ದಿವಸ ತಲೆನೋವು ತಲೆ ಬೇನೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಓಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪೇ ಬರದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ತಿತ್ತು. ಹೌದು, ಈಗ ನಿದ್ದೆ ಗೆಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಓದುತ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. धन्यवाद. ओके, सो कुसुमाकर कोट्टारान कॉल केलें. तेंत म्हणटालो तितले सकयलें चिंताप लोकांच्या माथ्यार कितें आसचें. तो मनीस तो कलाकार थंय चिंताप कित्याक येना. तोय म्हज्या बरीच ताणें गळचें ताच्या हांवें मिनातेचो फळ दिवचें आनी ताणें ताचें कला प्रदर्शन करची जावंक पुरो आमच्या संतोश असो वांटो जावन तो आयला. हें चिंताप कित्याक अजून येवना कोणाय तें. आमच्या क्रिस्तांवांच्या मतींत ते एक दुसरेंच चिंताप. आमी गोळटाले ते गोळयतले तितलेंच. ताणें येदो मातसो क्रिस्तांव आमकां आमचे म्हजे अभिप्राय म्हजी मात्र म्हजे प्रकार म्हळ्यार पैसे गोळयला पैसे दिला धाडलात फावती मर्याद आनी सगळें त्या विशयान कोणी चिंतूना. आज म्हसो चिंतूना. पोर म्हसो कोत्ता म्हाका पोर प्रशस्ती मेळटा म्हणसर ते चिंता पडटना कळ्ळें. हांव सकड हांव एक ಪ್ರಾಣಿ ಆರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ಗಳು ಸರ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ तशें आमकां हें केलां ट्रीट केलां. देखून हांव त्या विशयान पूण फावो ती मर्यादा आजी की मेळना. बँड काय तें सोडूं म्युजिकाचे ब्रास बँडाक मर्यादा दिना तें आसा. अत्यंत कलाकारांक अजुनूय एक तांचें स्थानमान म्हणलें मेळोंक ना म्हणलें एक बेजाराय तुजे कडेन मात न्हय. हर एक कलाकारां थंय आसा आनी ही परिस्थिती आमी 20-21 आसा जाल्यार बदलावण येवना म्हणली बेजाराय तुमचे थंय आसा. तर मग न्हू परत हांगासर तांचे लागीं उलयतना हेरयम आनीक आमकां पॉज जाय तुरबेन तावन हाडल्या उपरांत तुरबेन म्हणटा म्हणजे हाका येयल्लें यूज कर म्हण. वय न्हय खंयचे आतां खंयचें म्हणटा तुमी? आतां वजां खातीर घडिल्लें पोत हांवें 10 पोतां वजां खातीर घडल्यांत तातूंत आतां 2 मात्र दुसरे वजेकार पोतां म्हणटात. आतां आमी धांवून आयल्या म्हणून एक
हां भोव आबर बाय आमी दवून 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 आयल्या वज्यांचे हांगा आसा केल्ल्या रोसा खारयाक वज्याच्या माटवांत म्हळ्यार रोसाच्या माटवांत वज्याचे गायना भोवशा आसा जाल्यार थोडी तुमच्या तावनूच तुमी रसन केल्लीं पोदां आसात तातूंत पळय तांदूळ लांब पोदां सगळें मटवात म्हणून बारीक कश्ट कितें थोड्या वेळा वेळ जालो आमकां वेळ जालो अशें करचें देखून हे सगळें खंयचे कडेन रावेत आनी ती एक चरण आनी एक हें येताना आमकां खंयचे कडेन राविल्यार अपूर्ण म्हणून बघना. हय बेणकार चारित्र रसतात म्हण आयकलां आनी थोडे फावटी असले चारित्र जावंक पुरो आजयेच्या कार्याकी धुवेच्या कार्याकी या नातीच्या कार्याकी बँड फुंकल्ली थोडे फावटी शाती आसा या थोडे फावटी तांकां तेंच जाय म्हणटा. तुमकां असो अनुभव आसा की या तसलें गडितां म्हणी जाल्लीं आसा की वय 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 म्हाका कोड मार्सेलामाच्या भयणीच्या म्हळ्यार ती भयणीच्या तिच्या दुवेच्या आनी तिच्या दुवेच्या नातीच्या अशें तिनांकी गेले एक गडीत म्हाका कोत्ता आसा 3 तकल्यो तशें उरले आसात. म्हणजे पप्पा म्हणटालो म्हाका हे सगळें उडास ना कित्याक म्हळ्यार तुज्या आज्याच्या काळांत तावन हें बँड आयलां जाल्यार तशें 3-4 तकल्यो जावंकी पुरो कोण ना अशें आमकां तकल्यो जावंकी पुरो न्ही जाल्यात. हांगासर सारक जाय थोडे फावटी बँड आमकां हांसयता बँड आमकां खुशी करता पूण त्याच बँडांत एक सकत आसा खंय बँड रडयता दुकान कळयता आनी तोळ बँड फंक्च्या एका बँडकाराक जावंक पुरो एका तुरबेंत वाजंत्र्याक जावंक पुरो बँड बुडोवच्याक जावंक पुरो तें कराळ जाता. अरे आमकां कितें सांगूंक जाय असलें कडेन मस्त गडीता मस्त जालां पूण तोच भुरगो थोड्याच दिसांनी काजार जावन थोड्याच दिसांनी सरला आमी आयकलें आनी त्या घरा येताना काले म्हणचें थोडे आसता माटो वचून मागीर थोडे फावटी काडनासनात हय सगळें गडितां जाल्यात. ताच्या उपरांत आवय बापायच्या काजारा आमी वचून पुताच्या काजारा वचून पूत एक्सिडेंटान सगळें जावन सरले आसा थोडे गडीत आसा त्या जाल्यार आमी वाजोवचे वाजंत्रांत तो ताळो काडचार आसा पुरो आमी रडोवंक हांव खंडीत हांव प्ले करन रडयता आमी नाचयता म्हूण मात सकडां कोत्ता आसा हांव पूण सांगात ताचें म्हणजे तशें नात काल सुकें वाजप केल्यार पळना तांचें एक्सप्रेशन जायचें खंयचे कडेन ते सॉफ्ट केळ्याचे खंयचे कडेन हें करायचें आनी वय आनी टेम्पो स्पीड ते कशें काडचें आनी वायब्रेशन कशें केल्यार वय 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 म्हळ्यार कशें तूं गायनांत भोगाप घालता गी गायनांत तुजें एक चिंता आसता की तुज्या वाजपांतय तशें आसूंक जाय आसा. म्हाका दुसऱ्या वरी म्हाका म्हणजे ओरिजिनल वाजप दाखोवंक सादें जायना आमचो ताळो चड जाता मांड्या वरन व्हड मुंडा जाता. हय मांड्या वरनी मुंडा जाता व्हड. आदली बँडां आनी आतांची बँडां मस्त फरक आसात. तोळ सामड्याचें तशें अशें पुरा म्हणटाले बँडाचो आवाज म्हणटाना ताका मायक गरज नासलो सायडीन दवरन गांव सगळो कळटालो आज वाड्यांत रोस आसा ह्या वाड्यांत एक मोण जालां ह्या वाड्यांत कोलो म्हणी संभ्रम आसा म्हण ह्या फिरगजेंत बेस्ट आसा व्हडलें फेस्त आसा म्हण सोडावो ते 2-3 किलोमिटर आवाज आयकतालो. आतां बँड हाडले टक 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 आवाज. हें कितें सांगूंक जाय तुका तें कितें म्हळ्यार पयलें ड्रमाक आनी सायड ड्रमाक सकड चामड्यान आसलें चामडें लेदर तेन्ना व्हडल्या ड्रमाक काले तें गायचे वासराचे चामडे घालताले ते जाल्यार ते तातूंत बारीक आवाज आनी आतां घालचे सिंथेटीक लेदर सिंथेटीक तूं खंय टप्पू 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 ना आनी हांकां पावना डीजे सगळे बरें कितले वाडस हें दिल्यार हय तें सगळें जाता. आमचे तें वाजोवन आमी रावयतना आमी सुरू करतना मुई पो मारल्या बरें आयकता. सो बँडाची पिळगी आतां डीजेची भुरगीं जाल्ल्या बरी जाल्यात कितें म्हणूंक जाय तुका म्हणजे काल ताका बदल लावणें म्हणजे बदल लावणें दुसरें कांय म्हणूंक जायना. आनी थोड्या कडेन इल्लेशे गत्ता येयले पयशांनी आमचे कडेन
तातूंत इल्लेशे मार बसला. ओके हांगा सर थोड्यांनी म्हणजे आसा एका डीजेक 10 ते 15,000 दिवचे मनीस 5 ते 8 बँडकाराच्या पंगडाक 10,000 दिवंक रडतात. या थोडे बोटी ते बँड न्ही साहेबा म्हणटात काले आनी थंय 5 जाणांचें काम आसा हांगा एकल्याचें काम आसा पळय तोय वावर करता वय वावर करता दोनी ते तांचे उद्यम ताचे विशयी म्हाका उलोवंक वचूं नाका पूण वावंटीचो फळ कित्याक मेळना. वावंटीचो फळ कित्याक मेळना म्हळ्यार ते चिंतापूत सकयल आसा. ते चिंतापूत बँड म्हळ्यार एकदम सकयल चिंताप कळ्ळें ताका नदरेच्या वयरी पळयना नदरेच्या मुखारी पळयना सकयल दिसता तशें सामानय पळयनात वयरी पळयनात सकयल तशें म्हळ्यार दिसना तांकां. वय तांकां दिसना तांकां बगना. तूं एक नाटक बरयलें आसा सरीक सो मिस्तेर म्हूण नाटक न्ही तो फर्स हाचे विशयी कांय सांगूंक जाय तुका. ना तातूंत श्रीमान एडवर्ड नजरेत एडवर्ड क्वाड्रस मागीर मेबल पेरीस सगळे तांचो सगळें पात्र घेतलो आसा. ते म्हळ्यार 2 बडी जाला नायट ते नायटा भितर ते एक फार्स ते नाटक न्ही फार्स मात्र आनी मेकअप करून पयले वटी वालो आमचो एडवर्ड क्वाड्रस श्रीमान एडवर्ड क्वाड्रस सरला बाबू बरो कलाकार आमचो इजयचो आनी सादारण म्हणजे शेजारीत. बँड थंय पुरा गेला हांगा म्हणटा आमी गांवांत सकड तुजे विशयी जाणात पूण आमचो खोडियाळ दक्षिण कन्नड उडुपी जिल्लो सोड न्हू हांवें म्हळें सुरेश प्रस्तावनान देश आनी विदेशान म्हळें विदेशाक गेल्लीं गडीत आसात थंय पुरा गेले. आमचे बँड पयल्या फावटी ह्या इंडियाचो धाकटे एक बँड पयशीं कुवेटा पावचे ते विशेष घडीत. कितल्या वर्सां पयले? थोडेच वर्सां तातूंत आसा म्हणजे विजिटींग कार्ड आसता 2006 इसवेंत वय थंय गेल्लो. थंय थोड्याच म्हयन्यांनी आमकां बारेन वचूंक मेळ्ळें. ते दोनी कार्य बरी जाली ब्लास्ट जाली. ताचे मागीर पयस म्हळ्यार आमी वचूंक बँगलोर गेल्या. मागीर आमकां न्हीद जावन इल्लेशे ब्रास बँडाक अवकाश आनी एक उमेद दिल्ले सादारण सिटी एरियाचे न्ही सिटीचे कशे भायर म्हणटा हळ्ळ्यांतले हळ्ळी म्हणना बेल्ट एरिया ओके ते सांगता. हळ्ळी म्हळ्यार हळ्ळेक आनीक मोल्यार घालचें नाका आमी मुल्यार आसाव आनीक मोल्यार घालचें नाका म्हणलें एक अभिप्राय आसा. देखून उपकार करून म्हाका कोणी इल्लेशें येता म्हणसर उत्तेजन दिलां आनी म्हाका एक लिफ्ट म्हाका इल्लेशें हात दिवन उखल्ला. ते न्हीद जावन आमचे काले बरे अभिप्राय आसले मनीस म्हळ्यार इल्लेशे हळ्ळे टायपार या आदले टायपार आशिल्ले. ओके हांगा सर वडोल तुवें एक घटन उल्लेख केलें 2400 म्हणलें मोरणाक तुका थंयसर एक बार्गेन करचें आसलें पूण थोडे फावटी अशीं घडयेलां गे तुवें एक 10,000 बँडाक म्हळ्यार म्हणशी उदाहरण जावं तुका एक 11,000 या 12,000 एक्स्ट्रा आमच्या लेखार म्हण दिल्ली घडीत आसा ते 11,000 न्ही 1,000 2,000 म्हळ्यार 1,000 एक्स्ट्रा रुपये दिल्ले आसा तसलें आसा. तुमचें बरें जालां आमचें कार्य तुमी आनी कितें तुमकां अशें तसलीं घडीत आसात. आनीक एका मटवांत म्हजे त्याला एक पाडचाट कलाविदाक म्हजे कारणान ऑटोग्राफ खान गेला येवन ना पाडचाट म्हणूंक जायना. तुमी जर तुमी कोंकणी बवारा भायर आसले जाल्यार तुमी खंय आसत्यात कोण ना म्हण म्हाका अजुनूय भोगचें आसा. तशें विलपी म्हणटात विलपीन तितली पोतां बरयल्ली दुसऱ्या भाशेन बरयल्ली जाल्यार आज विलपी खंय पोवतालो विलपी रिबीम बसो. तुवें कोंकणी अभिमानी कोंकणी खातीर 8 CD काडिल्ल्यो आसात तातूंत बँडाच्यो CD तुवें भोवशा पयले प्रयत्न तुजें जावंक पुरो तुरबेंत वचचें तसलें पूण ही बँड अजुनूय डीजेन खेळटात वय गे तुजें ते बँड कितें म्हणूंक जाय तुका? म्हाका म्हणूंक जाय काल म्हळ्यार रांदूंक हांव जेवंक कोण
तुवें केल्लें सादारण तें लोकां मेरेन पावला पूण कोणाक आता खाली कॉपी काडचे आणि झेरॉक्स काडचे त्याल्यान चलता दुसरं काय ना पेन ड्रायव्हर कॉपी काडून प्ले पुरा जाय जाल्ले पुरा पोता इन्शुरन्स न्हू तांचे पोट भरता आमचे पोट चुकयतात. नंतर हे तूं हांगासर आयलाय तुज्या जिवितांत सांगचें जाल्यार 8 प्रशस्त्यो दोळसो मेळिल्ल्यो आसात. तुका सांगचें जाल्यार कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीची प्रशस्ती मेळिल्ली आसा. कलाकार पुरस्कार 2007 इसवेन, संदेशा प्रशस्ती 2008 इसवेन मेळिल्ली आसा. दक्षिण कन्नड राज्योत्सव प्रशस्ती 2013 इसवेन मेळिल्ली आसा. कोंकणी संगीत श्री आनी कोंकण बँड ऑफ द सेंच्युरी प्रशस्ती तुका मेळिल्ली आसा. आनी करावळी कलाश्री 2018 इसवेन. मिलन मंगळूर येता न्हू 1995 बंद येयलो. मिलन मंगळूर तांणी एक संस्थान म्हाका एक दिल्लें पयलें एवॉर्ड तें. ओके जिणेंतलीं थोडी गोट्सांनी चिंगडीता खंयचें तरी आसात गे हेऱ्या खंयच्या दिसा म्हळ्यार खंयच्याय माटवान खुशी पावला ह्या माटवाक परत येता आमच्या घरा परत येता म्हणल्यार गडीत खंयचें म्हणून आसता गे परतून ते मनशाक जाता जायना म्हळ्यार तांच्या कुटुंबांतल्या घरा पूण येताय जाल्यार आत्ता रेडी बँड सोडल्यार परतून बँड परतून परतून पॅक केल्ले सोडून कितले गडे परतून आमी पॅक केल्ले आमचे सोडूंक लायला आमकां वचोंक लायला तशें ते गॉड करनासलो. आनी पयलींच्या बँडान कशें म्हणल्यार हांव रिकतना काय ना रोसा म्हणसर तशें मारचे वचून तेचे काय ना तूं ना 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 तितलेच वचून मागीर एक बोटले येताना मागीर तोंडांची फुल्ली मंद इल्लेसो वर्क जावंक सुरू जालो आंगांत उमेद वाडली कोटले सुरू केलें मागीर उडते घालून सुरू केलें तशें हें जालें चल मुसर हांवें काल हांव रिकलें मागीर एक मात्र मार्च मागीर सगळें फॉक्स स्टॉट स्लो फॉक्स स्टॉट उडते एक सायड टायमींग संगीताचे 6 प्रकार बँडान तुमी दिवंक प्रयत्न करताले. हांगासर विचारूंक जाय आदी एक सवाल आसलें आनी तेची थोडी मिनटां मात्र आसात कित्याक जायते उलोवंक आसा तुजे कडेन पूण आनी एकटे अवकाश मेळटना उलोवयत म्हूण म्हाका बगता. आदी बँड म्हणटा आसतना बँडकारांक पदां येवचें कड्डाय जावन आसलें तांणी पदां म्हळ्यार मात्र थंयसर बँडकारांक खायज आसलें पूण आतां बँडकारांची पदांय उणें जाल्यांत पदांय म्हणनात. तुमच्या पंगडांत तुमी पदां म्हणूनच आसल्यात हर एक फावटी ह्या माटवान म्हणलें पदां एका माटवान म्हणूंक तुमी फाटी मुखार पळयता काल त्या माटवान कोणें हाडलें गे म्हूण चिंतताले पूण नवीं नवीं पदां तुमी शिकताल्यात आनी तुमचींच पदां तुमी घडताल्यात पूण आतां अशें कित्याक उणेंपण येता कांय नाचेर प्रभाव पडला डीजेचे काल सुके असो मायकन ही माझे सिंगर आतां पुरो स्टॅच्यू सिंगर्स एक्शन सिंगर्स ना एक्शन जाय कित्याक म्हळ्यार ते लायव्ह प्रोग्राम एक्शन म्हटल्यार काय तूं कितलो बरो थळो वचून घाले वचून तें तुका रेकॉर्डिंग रूमान मजा येता पूण उरले कडेन लायव्ह प्रोग्रामांत ओपन स्टेजीचेर ओपन मटवानी सकड तुजें स्टॅच्यू सिंगींग चलना. ओके खंय तरी तुमी फंक्शनाक बूक केल्ले कडेन पावानांतलीं गडीत आसात गे वाट चुकोवन कोणा कोणाच्या घरा वचून असलीं प्रगटीतां जाल्लीं आसात गे एका घरा अशें जालां आमी येताना आमी वचून 2 वाजेल्ले सायबा एकलो भितर तो नायलो इल्लेसो प्रायसो मनीस येवन म्हणटा तुमी खंयचे आमी इजेचे हांगा अनेक आजार आसा तें ओ तें एका वाड्यांत 2 हजार ते जायना घेताळे पूण अप्रूप तशें घडटा. आमी बोपशांचे बँड सांगना बचप्यांचे म्हणून घेवन बोपशांचे बँड तशें गे मागीर थंय तांदूळ आमी दुसरे कडेन गेले ते वचून पळयता ते आमचे मठो हो मठो वचून तांकां वचत ते सादारण 1 महिला 2 वाडे कोण ना तर म्हाका पूण आमचे काडे हांगा आसले पूण ते जाल्यार तुमी कशें फायंड आवट करतले हें घर खंयचें तें घर खंयचें कित्याक म्हळ्यार लोकेशन जातलें कशें वाटो आनी सोलून वचोंक गाडी वचनातल्यो यो सांगचे नाका म्हणजे जिवनान काडले कश्ट हांव पेरमाय ही करता आतां ही करता तें ही करची ना कांय ना निर्माण करता न्हू लास्ट बसी पतन गुंचेडा येता सोलो न्हू आमी आमचो ग्रूप गेलो तुमी ते या आमी ते कोणाड विचारचे एक घर ना एक खंयचेय ना कोणूय ना कांय ना लास्ट हांवें काल गेलें आमकां सकट राव म्हळें हांव एक इल्लेसो उबार एक गुडो त्या गुड्याचेर चडलो गुड्यार चडून ट्रम्पेटान शब्द केलो शब्द करता त्या कुशीन ताणें एक गर्नाळ आयकली तांकां तें कळ्ळें परतून आनी गर्नाळे केले मागीर हांकां सांगलें तुमी या म्हणून
तशें जालें हां आनी काडले कश्ट म्हण सांगचे नाका पाडू पंचायता कडेन जावन आमी पयलींचे घर म्हणजे हांगा कापुची न्हीकडचे कडेन थंय मसर चलोवन आयले. असले जिनियंतली एक गणितां आसात फकत ते एक तुवें म्हळें उडोल तुवें 22 रुपयां खातीर 17 रुपयां खातीर ह्या तोवळच्या त्या एका कितें म्हणटात आतांचे ते आमी सांगले थोड्या पयशां समान आसात जाल्यार सांगचें तितले एक पांय वटेन चलोवन येताल्यात बेंडकार. पूण आतां आमी सवलत चडल्या जाल्यार पूण लोकांची चिंता ते दळा कशें आहलें आतां तशें ते दळा कसली मुखार कालें कळयत ना. आखरेचें 2 सवालां मुखार बँड उरात गे. हांव सांगचें जाल्यार सिटी एरिया भितर बिलकुल उरना आमची क्रिस्तांवांची बँडां विशेश जावन हिंदुवांची बँडां आसा उरतलीं कित्याक म्हणल्यार तांकां तांच्या देवळांनी तातूंत बँड आसात. मर्याद आनी गौरव तो तांणी देवा दिवची काणीक म्हणल्यार वय आनी आमच्या क्रिस्तांव काय ना खास करते खाली पडते म्हणल्यार तशें ते सुकना. ओके आमची क्रिस्तांवची बँडां सिटी एरियांत उरनात. ओके आखरेचें सवाल जें कितें आसा तुजे पत्नी विशयन तुज्या भुरग्यां विशयन तुवें उलोवंक कसो जाय. मानेस्तीन एग्नेस डिकोस्टा जवळीं दुवो तुका आनी एक पूत आसा. ह्या कुटुंबान तुका कसो सांगात दिला तुज्या एका तूं हें जावन रावयलें 2015 इसवेन ताचे पयलीं ताणें रावंक सांगलें म्हण आसा गे तुका. वय म्हणजे कस पळोवन ताणें हें सांगलें आसा हें कळालें तुका आनी की तेजे कडेन जावन गेलां तूं जाता इतलें तुजी वाट दुसरीत म्हळ्यार तूं एक रावल्यार तुका कांय पोटाक जेवंक आमकां उणें जावचें ना तेजे कडेन आमी पळयता. तूं हें कर म्हूण सांगलें आसा म्हजे येजमानीन आनी म्हजे येजमानीन काडले कश्ट ते म्हाका दूख येता एक कलाविदाच्या एक येजमान जावन. आखरेचो उलो आसा. हॅलो नमस्कार. हॅलो नमस्कार. हां उलया. हांव शेट्टी रत्न शेट्टी पातरले सर. नमस्ते सर. नमस्ते सर. मस्त ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ನಂಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ರೋಷನ್ ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಲೆಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲ ಪಾತಿರ್ಪಾರುತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಪಾತಿರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ರತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ. ओके तर हांगा सर तुज्या कुटुंबान तुका बरो सांगात दिलो आसा. आखरेचे सवाल आज तूं ताळो उमाळो कार्यक्रमात रेडिओ सारंगार उलयताय सांगात आसा दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलार तुजी इंटरव्यू आयतारा दीस 8 वरांर प्रसार जाता. दोनूय आयकोप्यांक आनी विक्षकांक कितें सांगूंक अशें तें तुमकां एक कलाविद मात दिसता जाल्यार ताची पोगणां ताची कश्ट ताची सुख दूख तुमकां कळीत जाता कळीत करूंक एक म्हाका मेळ्ळो अवकाश म्हूण चिंता आनी तुमी दिल्ल्या त्या पाठिंबाक आमी न्ही जावन हांव आभारी आसा. आनी म्हजे ब्रास बँड म्हजेच ग्रूप न्ही दुसरे बँडाचे कलाविदी हाका हाका ओपीक दिता म्हणून पळयता. ओके तर मानेस्त आमचो मोगा आसो हेराल्ड सिरील डिसोजा मोगान एरियाम म्हणून वळखतात बँड मास्टर आयच्या ताळो उमाळो कार्यक्रमात 1 घंटो भर तुमी आमचे संगी उलयल्यात. आयकोप्यांनी तुमकां शाबासकी विचारली आनी खंडीत जावन तुमच्या जिवितान बरें मागता. कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती मात न्ही देशाच्यो अत्युन्नत प्रशस्ती आसात. पद्मश्री पद्मभूषण पद्मविभूषण आनी भारतरत्न असल्यो प्रशस्त्यो तुज्यो पाडदर नेवन तुवें केल्ल्या सेवे खातीर म्हूण आशेवन तुका परत हांव जैत मागता उल्हास पाटयतां. बाप मेल्विन पिंटो निरुडे रेडिओ सारंगचो निर्देशक सांगातास दिव्यवाणी लाईव्ह थावन विनोद गंगोळी आसा आमचे संगी ताचे नांवी सर आयकोप्या नांवी सर विक्षकांचे नांवी तुका काळजा कुंड्याचे दिनवास पाठयता. तुमकां समेस्ता देव बरें करूं काळजांत गुण येता. वय आखरेचो एक उलो आसा देव बरें करूं म्हणच्या पयलें. हॅलो नमस्कार. हॅलो सर नमस्ते. ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ. ರಗ್ಬಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡ್ಲೆ ಸರ್. ತಾಳ ಉಮ್ಮಾಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡೆ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ತುಗೆ ವರ್ತನ ಧನ್ಯವಾದ ಹಿರಿಗೆ. तुमका धन्यवाद. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಬೊಕ ರಾಜಕೀಯ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ आहे ಅವಳ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ आहे. ओके येस मॅम थँक्यू व्हेरी मच. तर मुगोचे न्हू ओके आयचो अंकडो हांगासर समता परत मेळव्या येवच्या सोमारा दीस ताळो उमाळो कार्यक्रमांत वळ म्हणात सर ऐकत रावा रेडिओ सारंग 107.8 FM सांगत सपोर्ट करा दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाक.